गोंय सरकारान सगळो कारभार लिपोवन चल्ला असो दुबाव सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराक आयला. सोमारा मनोहर पर्रीकारान मंत्रिमंडळान बदल केला आनी दुसरेच दिसा रान उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष प्रसाद गांवकारान अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिलो. महामंडळाची जाय तशी उदरगत जायना. सरकारा कडल्यान जाय तसो तेंकोय आपणाक मेळना अशें निमित्त प्रसाद गांवकारान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आयज म्हाका अशें दिसून आयलें की ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत ह्या कॉर्पोरेशनच्या मार्फत जवळ जवळ 97 वर्सां चालू जाल्लें आनी रायट फ्रॉम 97 टू टील टुडे वेगवेगळे हांगा पदाधिकारी येवन गेले, वेगवेगळे हांगा चेअरमॅन येवन गेले, आयएस ऑफिसर येवन गेले. पूण ज्या पद्दतीन गेल्ली 20 वर्सांक ह्या डिपार्टमेंटाची उडादळ जावपाक जाय आशिल्ली त्या पद्दतीन अजून पर्यंत जाले कडेन ना. आनी इतल्या ह्या टेन्युरा भितर वेगवेगळी सरकारां बी येवन गेली. ज्या मनशान ज्या वेळार पयलीं स्टार्टींग करपा लागून हेजो उद्देश कितें आशिल्लो तो उद्देश खरो साध्य जाता काय ना हो एक विचार करपाचो प्रश्न आसा. आज म्हाका प्रश्न कित्याक पडलो कारण 1 वर्स जालें हांव ह्या डिपार्टमेंटाचे हांव पळयतां आनी अत्यंत मेस सगळें जावन पडिल्लें. हांगा अधिकारी सारके ना, स्टाफ हांगा परमनंट ना आनी अशे पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंटाचो जे पद्दतीन होल्ड जावपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत जाले कडेन ना. जवळ जवळ 1 वर्सभर फाटीं जें कितें पळय आतां फाटली जे बॅकलॉग सगळें आशिल्लें कितें हिशोब म्हणा किंवा बाकीचें सगळें अकावंटन्सी बाकीचें तें खूब जाग्यार घालपाक म्हाका जवळ जवळ वर्सभर गेल्ले कडेन आसा. आनी एकूण सांगपाचें म्हणल्यार ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशनच्या मार्फत फक्त 4 हें येता हांगा. एक म्हणल्यार कॅज्यू प्लांटेशन जे ओवरऑल आमची गोंयचें जे दोंगराळ भागांनी सगळें सांगे, काणकोण, केपें जावं सत्तरी येवच्यान पेडणें कॅज्यू प्लांटेशन जें आसा तेजे जवळ जवळ तें एक मेजर हांगा फॅक्टरी ह्या मात पळोवपाक मेळटा. नंबर 2 आसा तें बॉटनिकल गार्डन जे साळावलीचें धरण आसा तेजे सकयल आमचें गार्डन आसा जे बॉटनिकल गार्डन आसा तें ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर येता. नंबर 3 आसा तें नर्सरी, 1 ते 4 नर्सरी आसात. आनी नंबर 4 आसा तें आमचें रबर प्लांटेशन. सो हातूंत ओवरऑल कशें आसा जेन्ना फक्त कॅज्यू प्लांटेशन आनी बॉटनिकल गार्डन मेन म्हणल्यार कॅज्यू प्लांटेशन जेन्ना आमच्यांनी गेल्ली 20 वर्सांक ह्या कॉर्पोरेशन मार्फत गांवचे जे लोक आसा हांकां भरपूर आमी वेगळे तरेचे एक आमी हें दिवपाक शकता आसलें. पण अजून पर्यंत तें जाले कडेन ना आनी तें पोटेन्शियल जर खऱ्या अर्थान जर आमी घेवन गेले आसलें जाल्यार ह्या कॉर्पोरेशना मार्फत तें जाता आशिल्लें. जाल्यार ह्या कोर्सभर पळयता हांव की जें आमी मागता ह्या डिपार्टमेंटाची उदरगत करपा खातीर तें अजून पर्यंत मेळपाक शकलें ना. म्हाका खबर ना कित्याक म्हणून. पूण जें ह्या डिपार्टमेंटा फुडें कित्याक आमी आज आमदार जाले कारणान आमकां खंय तरी फुडलें पावल मारपाक जाय. लोकांची मोठी आशा आमचे कडेन आसा आनी सगळे वटेच्यान ह्या हेचे मार्फत कितें तरी आमी करून दाखयतले अशें म्हजी एटलिस्ट म्हजी सांगे मतदारसंघाच्या लोकांची तरी म्हजी अपेक्षा आसा. पूण आयज पळयलें जाल्यार तो खंय तरी निश्फळ ठरता अशें म्हाका दिसपाक लागले कडेन. कारण आमी जर गेल्ले कॅज्यू प्लांटेशन तर विचार केलो जाल्यार आमी गेल्ल्या हांवें ताबो घेतल्या नंतर आमी रोखडीच एक आमी रिजनरेशन स्कीम म्हणून घातिल्ली. ती स्कीम म्हाजी जवळ जवळ 3 फावटी रिजेक्ट जाली. इतले खातीर रिजनरेशन स्कीम जाका लागून जे गांवचे लोक आसात आतां आमी नॉर्मली कशें आमी एक कॅज्यू प्लांटेशनाचे आमी हें काडटात कितें पावणी काडटात, ऑक्शन काडटात आनी ऑक्शन काडल्या नंतर तांचे खंय कोण तरी एक मनीस ती घेता आनी ती परत तो आपूण रिटर्न गांवच्या लोकांक दिता. सर म्हाका हें जावपा नाका न्ही, मदीं एजंटगिरी नाका, सगळे लोकांचे संभाव सगळे खंय तरी वचपाक जाय. आनी गांवां एक 10 घरदार आसात ती जमीन तर तेंची ती आमची कॅज्यू प्लांटेशन आमचे अंडर आसा डिपार्टमेंटाचे ते 10 घरां किंवा 15 घरां ती वाटेन वेवस्थीत प्रत्येक घराक येणावळ सांगपाचो उद्देश इतलो की सादारण एक 100 मूळ सुद्दां आसत काजूची जाल्यार एक घर एक वेवस्थीत एक घर एक वर्स पसून वेवस्थीतपणे चलूंक शकता. हे आमचो अनुभव स्वताचो आसा. आनी ते पद्दतीन जर केलें जाल्यार वेवस्थीतपणे सगळे लोकांक बी एक रायट म्हणजे हें मेळटा आसलें आनी त्याच प्रमाणे आमकांय बी ह्या डिपार्टमेंटाक 4 पयशांची येणावळ जाता आसली. पूण पळयलें जायत जाल्यार 3 फावटी ती फायल म्हाजी रिजेक्ट जाली. ताका जबाबदारी शासन आसा आनी सरकार आसा अशें म्हाका म्हणपाक कांय हरकत ना. त्याच बरोबर बॉटनिकल गार्डन आमचें आसा जे साळावलीच्या धरणाचे पायथ्याशें आसा. आयज तुमी पळयता की नॉर्थ गोवा हे मॅक्झिमम ट्युरिजम डेस्टिनेशन जाल्ले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर सावथाक जर आमी ट्युरिजम जर वाडयतले जायत जाल्यार आयचे परिस्थितीक म्हाजी बॉटनिकल गार्डनांत सादारण वर्साक 80,000 सुमार ट्युरिस्ट येवन वतात. पूण आयज म्हाका 100% गॅरंटी आसा जर आमी ती वेवस्थीत तर उदरगत केली जायत जाल्यार ती जवळ जवळ 10% म्हळ्यार गोंयांत जो 10% ट्युरिस्ट आमचो भायले येता तर 10% ट्युरिस्ट थंय आयले म्हटल्यार एटलिस्ट एक वर्साक 7 ते 7 लाख ट्युरिस्ट आमच्यांनी डॅमार व्हरपाक जाता. आनी ते पद्दतीचे जे कार्य कितें आसलें म्हणजे आमचे फावंटन वॉटर फावंटनचें हें घालपाक आशिल्लें, आमचे बटरफ्लाय गार्डन तेजे भुरग्यांक खेळपा लागून वेगवेगळे अशें म्हणजे एंटरटेनमेंट कितें आसा फक्त ती गार्डन आसा आमी बरे भशेन तें जपून दवरले कडेन आसा. पूण एंटरटेनमेंट कितें आसा तें कांयच ना. दुसरे कडेन ट्रान्सफर जाल्लो तो आयज पर्यंत आमकां एमडी मेळना. पयर गेल्ली म्हयन्याक आटापिटा करून आमकां एक नवो एमडी एक फक्त तात्पुरती म्हणजे पिरियडा खातीर आमकां तेंच्या मागून घेवचें पडलें.
मग अशा पद्दतीन जर आमकां ही तर ह्या डिपार्टमेंटाची आसा जाल्यार दवरून काय फायदो ना अशें म्हाका ताका दिसलें की हेजे मुखार आमी पळय कितें आसा कितें 5 वर्सां नंतर म्हाका हांगच्यान जेन्ना देंवता तेन्ना म्हाकाय बी लोकांनी प्रश्न विचारपा नाका किंवा तुवें बाबा 5 वर्सां रावन हांगा कितें केलें हो प्रश्न आमचेर येवपा नाका म्हणून आयज ही आमी स्टेज घेतले कडेन आयच्या मुमेंटाक आमी ह्या कॉर्पोरेशना पासून आमी रिजायन जाता असो एक आमी विचार केल्ले कडेन आसा आनी रजिस्ट्रेशन थोड्याच वेळा भितर आमी आमचे सेक्रेटरीक आमचे जे सेक्रेटरी आसा तांचे कडेन दितले. सरकारा कडल्यान खुबशे अपेक्षा आसले, मात जे सरकारान चल्ला ते पळयल्यार अपेक्षा पुराय जातले अशें दिसना अशें प्रसाद गांवकार म्हणटा. ह्या गव्हर्मेंटाक आमी पूर्णपणे पाठिंबो केलो काय गव्हर्मेंटाचो पाठिंबो काडलो कडेन ना, पण आयज जर ओवरऑल तें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार खूब दुख्ख दिसता. आमकांय बी कितें तरी अपेक्षा आसली गव्हर्मेंटा कडच्यान की आमचें कितें तरी जावचें म्हणून, आनी जर तें आयज तरी जावपाक पावना जायत जाल्यार म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघाचे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवन म्हाका फुडें वचपाक जाय. कारण त्या लोकांच्या भरोशाचेर आमी ह्या मतदारसंघा भितरल्यान म्हणजे आमदार जावन विधानसभे आयले कडेन आसा. गोंयच्या लोकांचे प्रश्न आमचे सांगे मतदारसंघा लोकांचे प्रश्न गोंयच्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाची जी एक चुणूक आमचे भितर आशिल्ली ती खंय तरी आमी कमी दिसता अशें म्हणून. सो ताका लागून एक आमदार म्हणून सुद्दां काम करपाक आमकां आवडटलें. कारण अशें हितून रावन जर आमच्या नांवाचेर तर खंय तरी टीक लागपाचें आसा जाल्यार आमी तातूंत तयार ना. म्हणून आयज ह्या कॉर्पोरेशना मार्फत आमी रिजायन दिवपाचो आयचे हितून थरयल्ले कडेन आसा. सरकारान राखलो पूण खुबसो विचार करून रावचो पडटलो तेजे फुडें. राज्याच्या हेर महामंडळा प्रमाण ह्याय महामंडळाची उदरगत जावपाक जाय आसली, मात कांयच जावंक ना. सरकाराक कोयराची पेटी दिसता आसत, मात शेतकऱ्यांक हे महामंडळ एक सोन्याची तांतयां दिवपी कोंबडे सारकेंच आसा. तशेंच मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी ना, मात हें अशें आनीक कितले दीस चलतलें असो प्रश्न प्रसाद गांवकाराक पडला. विचार केला जाल्यार महामंडळाची उदरगत खूब मोठी जातली. आयज तुम्ही पळयता की टुरिजम GTDC किंवा आमगे GSIDC अशी जी महामंडळ चलता आमचे अशी वेगवेगळी जी महामंडळ चलता ती आज बरी हेजेर उदरगत पावले कडेन. आनी हे गेल्ली 20 वर्सां भरपूर उडाणां करपा जाय आसली, पण आतां कोणी लक्षच घातना अजून पर्यंत खंयच्या सरकारान. आनी ही कचऱ्याची पेटी अशी समजतात लोक. एक्चुअली कचऱ्याची पेटी न्ही, आमच्या सारक्या दोंगराळ भागांनी शेतकार जे लोक आसा तेंचे खातीर ही आनी जे फॉरेस्ट भागांत रावता तेंचे खातीर एक सोन्याची अंडी आसा, पूण ती फुलोवपाची जो प्रयत्न तो अजून पर्यंत कोणी केलोच ना. आनी आतां म्हाका जे पद्दतीन जे सरकार चलता हें पळयलें जाल्यार दिसना की तें फुलत अशें म्हणून. सो ते पेक्षा आमी हेजे विचार करचो की हें जालें म्हणून. ना ह्या मुहूर्ताचें करपाक ताकाय कारण आसा की कितले फावटी जालें आमी सांगताले. आतां म्हणटा गेल्ले आतां जवळ जवळ 7-8 म्हयने जाले आमची मनोहर भाई आयज बरी ना. हेंय बी आमकां खबर आसा. जेन्ना ते बरें ना तेन्ना तेजी दखल घेवप आमची हें आसा, पण अशेंच चलतलें काय दाखयता लोकांचे प्रश्न येता ते आमचे पर्यंत येता आनी आमी हांगा सोडोवपाक जर शकना जायत जाल्यार ताका कांयच अर्थ उरना. प्रश्न सोडोवपाचें आमकां खंय तरी फाटबळ जाय आनी तें सुद्दां मेळना. मोरल सुद्दां फाटबळ मेळपाक मातशें कमी जावपाक लागले कडेन आसा. अपेक्षा खूब आशिल्ल्यो त्यो सरकाराक खबर आसा, तेंचे कडेन उलयल्ले कडेन आसा. अपेक्षा खूब आसल्यो, पूण आतां आसते जे हे ल्हान हातूंतल्यान जर अपेक्षा जर पूर्ण जायना जाल्यार फुड्यान अपेक्षा पूर्ण जावपाची कितें आसा. प्रत्येक पक्षान सरकार घडयतना सांगे मतदारसंघाचो आमदार जाय आसता, मात त्या मतदारसंघाक उदरगत करपा खातीर कांयच दिनात असो आरोपय ह्या वेळार गांवकारान केला. जेन्ना तांकां सेंट्रलांतल्यान हांगा ऑब्जर्वर हांगा आयले की तुमचे मदीं विचार कितें आसा म्हणून, तो आमचे विचार सगळ्यांनी एक कॉमन दवरलेलो की सरकार हें जें आसा तें आमकां परमनंट मेळचो एकच उद्देश, तेजे पयलीं कडेन कांय नाशिल्लो. परमनंट सरकार मेळचो. आनी त्याच बरोबर G6 म्हणून आमकां कितें म्हणलें तातूंतले जे 5 मंत्री तांणी सांगलें की प्रसादाक एक बरें म्हणजे ताका एक बरें स्थान तुमी दिवचें. इतले 2 उद्देश, तेजे पयलीं कडेन कांय ना. बाकी कितें आशिल्लें तें लोकसभेचे बाकी कितें तांचे कडेन विशय जाले, पूण उद्देश एक आमी मेन आहलो की तुमी आमी सरकार तुमी जे आमकां हेजे फुडें चेंजीस करपाक तेंगे ट्राय चलताले न्ही. सो तुमी तें कितें आसता आमकां परमनंट सरकार दिवचें इतलो उद्देश आसलो आनी तेजे पयलीं कडेन कांय ना. ती तुमी कितें बदल जावपाक अपेक्षा आशिल्ली, पण ती बी जालें ना. ताका लागून हें करता अशें न्ही, म्हणून हेजे पळयलें जायत जाल्यार ओवरऑल खंय तरी सगळ्याक एक लुकपा छुपीचो एक खेळ चलता अशें दिसपाक लागलें म्हाका. म्हणटा तातूंतल्यान आमी आयज हो विचार केला. जेन्ना 5 वर्स कंप्लीट जाता जेन्ना हांगच्यान देंवतले तेन्ना म्हाज्या नांवाचेर धब्बो नाका. आयज 1 वर्सान हांव पूर्ण करूंक शकलो ना. तुमकां खबर आसा खंयची फायल जर प्रोसेस जातली जाल्यार मिनिमम 8 ते 10 म्हयने लागतात. खंयचे प्रोजेक्ट आमी घालता जाल्यार मिनिमम तेजी प्रोसेस सगळें कंप्लीट जाल्यार 8 ते 10 म्हयने लागतात. जर ह्या वर्सा भितर तर इतले तर प्रोसेस सुरू जावपाक पावना जायते जाल्यार फुडें आनी कित्याक अपेक्षा करतलो. म्हणजे म्हाका तें फुडें नाका, कित्याक आमी प्लेस घेवन आमी लोकांची मन जिखून आयले कडेन आसा. मन जिखून मतान जिखले आमी पयशान जिखून ना. क्लियर स्टेटमेंट करता आमी कोणा कडेन पयशान जिखून ना, मन जिखून लोकां मनांतल्यान आमी तयार जावन आयले कडेन आसा. आनी तीच आमकां टिकोवन दवरपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हें जर केलें जाल्यार हांव लोकांच्या मुखार सेफ उरतलो अशें म्हाका दिसता.